पळय हांव एक एनिमल लवर आनी मोकळ्यांनी जायतीं जानवर आहा म्हज्या मठान वायल्डूय आहा आनी डॉमेस्टिकेटूय आहा. आयज राती एक विडियो व्हायरल जालो एका सुण्याक शूट केलें म्हणून आनी बेस्ड ऑन दॅट म्हाकाय कॉल केलें बींग एक्टिविस्ट म्हाकाय कॉल केल्या फेडरलान आनी तुमी येयचो म्हणून. सो हांव ताका लागून आतां पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आनी हांवें सगळें पळयतच कितें आहा पळय तें त्या पुलीस स्टेशनाचेर त्या एक्यूज आसलो पळय ताका हें केलो आनी तेजेर केस केल्या आनी ऑलरेडी FIR केल्ले कडेन आहा. सो त्या पुलिसेन आपणाची कितें ड्युटी आसली ती केली आनी तो FIR तेणें घातला द बॉल गोज इन द कोर्ट. सो म्हजें एकूच हें जेन्ना आमकां जे आमी एनिमल लवर्स गोवमेंटान ह्यो कायदो अमेंडमेंट हाडलेले कोण आमी एका सुण्याक ह्यो रेजिस्टर करची म्हणून रेजिस्टर करून आमकां हेचेर कितें फायदो मेळटा वो सुण्यांक प्रोटेक्शन कितें आहा केसी तर लिनियरिटी आहा तो हेंच तर आमी मनशाक घास मारलो जावं रॉटवेलर आनी हें जाल्यार लोक हंगामा जाता आनी हेंच करून लोकांक. सो एट द सेम टायम आमी तर ह्यो सुण्यांक रेजिस्टर करता तांकांय ह्युमिनिटी आसूंक जाय तांकांय ह्यो कायदो आसूंक जाय. सो हो म्हाका हिंगा दिसती पडना ह्यो वन सायडीड केलें ना FIR केलो आनी सोडलो म्हणटा. We want justice for Pupi. पुलिस किस सांगतात पुलिस किस सांगतात बट आम्ही FIR फाईल केले बस झाले. What is the condition of that dog? He still got bullets in him and they said it's risky to get them out, even if he has to go through a surgery. But he is not like first what how he. He's like He's not letting his loved ones also come close to him now. No, he's not allowing the other dog to come to him. He goes to bite. They have ruined it for us. And I want to ruin their life right now. And I want all of you guys here to help me out with it. We are with you, we are with you. And when she went to save the dog, that guy came on her. He abused her. Came on her, touched her. This is not ridiculous. It's very sad that every time a case comes on an animal, quickly people are taking an action. If a child has been bitten or there's something else, and right now the dog, my poor dog, was escaping. If you see in the CCTV footage, he's just escaping, and he's like a hunter, just going around shooting him. And his mother there behind is just I don't know what. How is she even a mother? So you all met police inspector. What police inspector has to say about this matter? What is that? No, he's saying you have to wait for court's decision. Only on after court's decision they can arrest him. But this is not right. We know we have a DSPC officer. As per you have to be inside. BNS 325, as per BNS भारतीय न्याय संहिता म्हणटा पळय त्याच्या अंडर तेणी ताका अरेस्ट करूंक जातलो. सेम थिंग वी हॅव डन टू ओल्डा पुलीस स्टेशन केस जाली ती सेम करून ताका अरेस्ट करून आमी 3 दीस दवरून मागीर दे हॅड अप्लायड फॉर अ बेल एंड दे वर रिलीज्ड. ओके बट एटलीस्ट तुमी तांकां धरल्या शिवाय आतां तांकां कितें जालां इजी जालां सगळ्यांकूच इजी जावन पडलां हें. ताका खबर आहा सुण्याचेर म्हणून कांय एक्शन जायना. So what your organization is going to do about the animal? No, we have filed a separate this thing from our side. Okay, and I request to our government, I request our CMO to please take some strict action this time. Shown in the CCTV footage, we are asking the police to use this to arrest him, get him arrested because he's not complying with or not cooperating with investigation. So this is our demand, that he is not cooperating with the investigation, he has tampered with evidence and hence he should be arrested. Vasco different, Kolwa different, so okay same no, we are in Goa only. So तांकां अरेस्ट करून हाडून भितून घालपा जाता जाल्यार हिंगा हेका कित्याक अरेस्ट करूं ना. सेकंडली वेपन अजून दाखोवंक ना आमकां कोणाक. तेंच्यांनी हाडला म्हणून सांगला आमी कोणी पळोवंक ना. जे वेपन आहा पळय ते आमच्या व्हिडियोचेर तेंच्या CCTV फुटेजाचेर दिसता ते वेपन आनी ते जे वेपन सांगता ते वेपन मॅच जायना. आतां ते सांगता आमकां हें जाय म्हणटा पॅलेट जाय तेज्या. आतां ते सुण्यांक आमकां मारचो पडलो ते पॅलेट काडपाक. एक तेज्या तकलेन गेला दोळो एक मातसो एक लेस देन अ सेंटीमीटर ही मिस्ड हीज आय, अदरवायज यू वूड हॅव लॉस्ट हीज आय. ओके ब्रेन ऑलमोस्ट इट हॅज रीच्ड हीज ब्रेन. ओके सेकंडली हांव म्हणटा तेजी आवय बापूय त्या भुरग्याची ती तेज्या बरा आहा. तूं भुरग्यांक कितें शिकोवंक सोदता तुमी? दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इन टू क्रायम. And I'm sure this boy will get into some criminal offense tomorrow. Not only okay. He's involved, his mother's also involved. No, no, Because she Whole was family. Whole family. So what happened? I saw the full video because it's my house. So I clearly, I watched till 1 hour. I saw this mother also was with him to kill the dog.
So both are involved. Running behind him. And they are running behind and the dog is running to save himself also. You can see the video on the Facebook. तुमच्या neighboरांचे पर्सनल इश्यूज आहा ताका लागून राग सुद्दां. Yeah, राग काढला त्याचे. पण सुण्याचं किती असं if the dog is come by mistake one day there, she should inform us. आणि आजकाल कितें जालां आजकाल कितें जालां This is wrong, na? At least we can come and take it. And he is not a harmful dog. He is inside house dog. नो आजकाल कितें जालां खबर हांव तुका सांगता पर्सनल एनिमिटी जी आहा न्हू ती सुण्यांचेर काडटा पॅट डॉगांचेर काडटा नाल्यार हें तांकां इजी जालां कित्याक तांकां कितें जालां लोकांक खबर आहा की सुण्यांक मारलें न्हू कांय एक्शन जायना म्हणटा सो दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू सेट अ एग्जाम्पल दिस टायम आनी हेंकां जर आतां सोडलें न्हू फाल्यां हांव तुका सांगता 2 म्हयन्या पयलीं एक केस जाला आमी ते थंय FIR जाला हें केला पूण आतां जाला कितें न्हू हें इजी जावन पडलां आनी हांव सांगता फाल्यां परवा आनी एक केस जातली आतां अशी Tell me one thing, why police are not arresting? There have been so many, several cases. Maybe he is having some pressure from somewhere. Political pressure असू Very much शकता. of political pressure. कळ्ळें न्हू it is easily seen. आतां तूं म्हाका एक सिंपल एक रिजन तुमी मिडिया तुमकां खबर आसतलें न्यूजूय तुमी फॉलो करता सो लास्ट टायम ओल्ड गोवान जर अरेस्ट करून तांकां 4 दीस भितून दवरल्या तर हांगा कित्याक शूट केला जाल्यार मनशाक तुमी सो ही वेल चॅलेंजिंग यू सी हिज एटिट्यूड And the mother had the guts. कोण उलयनाका मदीं हां And the mother had the guts to tell my sister, let me see what you guys can do. So we all are here right now to show her what we can do, and that's why we are here to get justice for Fufi.